आमी सांगपाक शकना. सो लेट दीस कूल डावन अ बीट. सद्या पयली जावनी नो मागीर तुमी कितें केलें पुलिशेंक कंप्लेंट केली की मेन ऑफिस हांव हांगा आशिल्लें धारगळ आशिल्लें फॉर ऑडिट. सो हांव येता म्हटल्यार हेंच्यांनी कंप्लेन बी करून पुलीस स्टेशनार सगळे पुलीस बीन येवन दे हॅव ऑलरेडी टेकन द पीपल. सो आतां थंय तेंचें मेडिकल बीन जातलें. त्या भायर हांगा जो डॅमेज जाला तेच्या खातीर पंचनामा करपाक दे वील सेंड समवन ना. बरं तुमी तुमच्या हेड ऑफिसाक कळयलें? हय हय हेड ऑफिसाक कळयलां. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट ओनली. फॉर्मली पंचनामा एक जावपाक जाय एंड आफ्टर दॅट वी वील सी वॉट टू बी. एसोल्ट दोगांनी घट धरलो म्हाका आनी एसोल्ट चालू केलो. आपली एनओसी रिजेक्ट करता आनी फिल्थी लँग्वेज यूज करून नाका त्यो खुबश्यो गाळी चोवल्या, इन्क्लुडींग आवय भयणीसून गाळी चोवल्या. आनी इवन हें सुद्दां तेणी म्हटलां की आपण तुमकां म्हणजे एक कंटेम्पिटेशन घातलां आमचेर आनी मॅटर दुसरें जाय एक्चुअली ते क्रिमेटरमाचेर. वेरेज हे मॅटर तेणी ते मॅटर हेचेर राग काडला म्हजे कडल्यान. तूं आपली एनओसी रिजेक्ट करताय का म्हणून 2% का सेक्रेटरी होते मेरा एनओसी रिजेक्ट करताय का. सो हांवें तिका सांगलें की हांव एनओसी रिजेक्ट करूंक ना तुजी. डिसिजन पंचायत बॉडी घेता आनी मिटींग डिसिजन कितें जाता. माय ड्युटी इज ओनली टू कन्वे द डिसिजन टेकन बाय द पंचायत बॉडी. अशें सांगना फुडें लागलो व्हडलें तूं आज घर कैसे पहुंचेगा अशें आमी खूब कितें म्हणपाक लागलें. आनी तुका ती स्मशानभुमीचेर एक तेंका इश्यू आसा, तुका ते स्मशानभुमीन जितोच पुरता अशें म्हणून आनी खुबशे एब्युजींग लँग्वेज तेणी यूज केली. आनी दोगांनी गट धरून कपडे पिजले, म्हणजे टी शर्ट पिजले. खंयचोय सेक्रेटरी आसूं जावं खंयचो गव्हर्मेंट स्टाफ आसूं कोणी कोणाचेर हात उखलप नासता. आनी जेन्ना मागीर तो भायलो आसूं आमी म्हणटा की गोंयकार आसूं जावं इंडियन आसूं जेणी तेंच्यांनी जें कृत्य केलां तें खरेंच निश्चित करपा सारकी गजाल आसा. कारण ह्याचा पंचायत सरपंच आनी आमचे मेंबर आमच्या सरा वांगडा सदांच आसतले. एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसात इतर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती आसलेले मनीस जर आपले सण मुखाटपणे जर पळयतात जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोश्ट घडटली. आनी ताका कारणीभूत जर कितें जाल्यार सरकार आसा, सरकार यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तांकां खंय तरी हेजेर हे मॅटराचेर FIR जातले अशें आमकां आयकपाक येता. आनी सचिन धावस्कर जे सेक्रेटरी जे आसात हांच्यांनी सांगलां की पेडणे पुलिसान तेंचे आयकून घेतले आनी आतां FIR सुद्दां करता अशें सद्या आमकां सांगपाक गेलें. एकंदर जर पळयत तर पेडणे तालुक्यान आयज जो इन्सिडंट घडला की खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसरान खंय तरी दिल्लीकारान 2 जाण बापूय आनी चल्यान खंय तरी एसॉल्ट करून एका सेक्रेटरीक मारपाचो घटना जी आसा सद्या जाल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.